टेनंट जाल्ले सो हांकां आतां न्याय कसो दिवप ह्यो सदांच प्रश्न येता आमच्या मदीं. ताका लागून आमी ठरयलें की ह्यो कायदो आहा पूण तो कायदो आयज इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आहा. आयज प्रत्येक तुमच्या घरांनी तुमकां खबर आसना जाल्यार तुमी ज्या घरांत रावता तें घर तुमचें पूण घरा सकयल जमीन तुमची न्हू. आनी ताका लागून घरा सकयल जमीन तुमची तुमच्या नांवार करपा खातीर आमी आयज भायर सरले. आनी जेन्ना ह्यो म्हणटार येता प्रमाणे तुमकां जेन्ना हे नांवार जातले तेन्ना तुमकां ते घराच्या कितें तरी खंयच्या ना खंयच्या जमीन खंय तरी बँकेक करून लोन घेवंक गावतलें, घर बांदूंक गावतलें किंवा तुमची स्वताची हक्काची जमीन जातली ती तुजें जें घर आसा तें. आतां सगळ्यांचे विचार कशे आहा हांगा खुबशे जाणांनी एप्लाय केला आसलें, म्हणटार एक्टा प्रमाणे एप्लाय केला आसलें आनी टेनन्सी एक्टा प्रमाणे केला आसलें. पूण खुबशे लोक अशे आहात की अरे आमच्या पिढ्यान पिढी ह्या घरांत रावतात, आमची जमीन खंय वयतली. हें आतां जाल्यार बरें जाल्लें. हेच्या फुडें न्हू फुडल्या 10 वर्सां तुमकांच कळचें ना तुमची जमीन केन्ना गेली ती. सो ताका लागून आमी भायर सरले. तुमकां सगळ्यांक सांगपा खातीर जे भायले इन्वेस्टर पळयले उपरांत भायले जे पयशेकार येतात जमनी घेवपाक ते तुमची केन्नाच घरा सकयल जमीन घेवन वयतले कळचें ना. म्हणून भायर सरा. आयज आमी प्रत्येकान केरी गांवांतल्यान सुरवात केला. तुज्या गांवांत एक व्हडली मिटींग घेतली. सगळ्यांनी आमी पळयल्या की आमचो प्रोसिजर कितें आसतलो. आमचे आयज 5 आरोग्य आहा आमचे कडेन जे तुमचे फक्त कूळ आनी मुणकाराचो विशय घेवन बसतले. आयज हे मिटींग जाल्या उपरांत कोणाक जर दिसता मुणकार एकट्या प्रमाणे तुमकां जर केस घालपाक जाय जाल्यार फक्त तुमचो नांव नंबर वाडोवप किंवा तुमच्या एक तर पंचा कडेन किंवा आमचे कोण कार्यकर्ता तेंचे कडेन दिया ते आजून आमच्या ऑफिसान दितले. एक लिस्ट तयार जातलें केरी गांवांत खंयच्या वाड्याचे कोण कोण कितले कितले आहात ते जाल्या उपरांत आमी ह्या म्हयन्या भितर एक दीस घडले जे आख्या मतदारसंघात आसतले आनी तुमकां जशें जशें लिस्टाचेर नांवां आसतले तशें तशें त्या प्रमाणे तुमकां गाडयो गेले वयतले हांगाचे. म्हणजे ट्रान्सपोर्ट तुमकां फ्री आसतलो. एकाच जाग्यार 15 दीस थंयसर आमी कॅम्प दवरतले. थंय आमचे आदोगाद बसतले, तेंचे एसिस्टंट आदोगाद सगळे बसतले, प्लस थंयसर नोटरी बसतलो. म्हणजे तुमकां जे जे पेपर जाय डॉक्युमेंट जाय आमी पंचायतीक दितात. पंचायतीनी प्रत्येक वाडाचे मुणकार आहा टेनंट आहा तांकां लिस्टा प्रमाणे तेंचे डॉक्युमेंट जितके आसा तितके सगळे जाय म्हणजे दिल्या बरोबर तितके दिवंक जाय अशें ना. जितके आसा तितके तुमी कलेक्ट एकठांय करा. तुमकां बाकीचो रेकॉर्ड आसा तो पंचायतीक मेळटलो. सेक्रेटरीक सांगा तुमी ह्या प्रायोरिटीचेर आमच्या सगळ्यांक एक 15 दिसां भितर जे जे डॉक्युमेंट जाय ते पंचायतीचेर तांकां दिवपाक लाया आनी एक फायल तयार करा. पेपर डॉक्युमेंट रेडी करा तुमचे आनी जे दिसा आमी डेट ठरयतले तुमकां डेट कळटली केन्ना ती. कित्याक प्रत्येक गांवागांवांत रिक्षा भोंवतली एनाउन्समेंट करपाक 2 दीस 3 दीस पयलीं बाबा ह्या दिसा अमके दिसा आमी सगळे जाण थंयसर तुमचे रेजिस्ट्रेशनाक थंयसर बसतले. त्या दिसा तुमचे सगळे प्रत्येक डॉक्युमेंट घेवन या आमच्या आरोग्याक सगळे नोटरी करून तुमची फायल रेडी करतले जी केस घालपाक जाय मुणकारांची आनी टेनन्सीची. हे दोनूय म्हणजे केसीस आहा म्हणजे कोणाचे मुणकार आनी कुळाचे आहा केसीस घालपाक तेच्या फायल तयार करतले आनी आमी मामलेदाराक इनवॉल्व करतले. म्हणजे तुमकां कसली काळजी करपाची गरज ना, तुमकां धांवपळ करपाची गरज ना. प्रत्येक टायमाचेर तुमकां इंटिमेट करतले, तुमकां सांगतले आमी केस खंय केन्ना रेजिस्टर केल्या आतां फुडलो प्रोसिजर कितें. इलेक्ट्रिसिटी ते सबसिक्वेंटली आम्ही करते. पयलो होतो आमचो मुद्दो आसा जसो भाई केला तो आमी पयली सक्सेस करूया. आतां ह्या अवेरनेसाक सपोज एका वर्साक आमी 10 केसी बसून जर सक्सेसफुली करून पावले जाल्यार आमचो अजेंडा खंय तरी लोकां मेरेन पावला अशें जातलें. आतां हांगासर कितें आसा 2 स्टेटस आमकां घेवपाक जाय. एक मुणकार आनी टेनन्सी. मुणकार डिक्लेरेशन पयलीं घेवचें पडटा की आपूण त्या घराचो मुणकार. मुणकार म्हणजे कोण जो 1974 किंवा 1 वर्स आधी भाटकाराच्या परमिशनान त्याच्या भाटान घर बांधून रावता तो मुणकार. वारसा हक्काप्रमाणे त्याच्याकडे काय भुरग्यांना कंटिन्यू करता कळ्ळें तुमकां. आनी मुणकारान फक्त घर आनी पंचायत एरिया आसले कारणान 300 स्क्वेअर मिटर घर धरून 300 स्क्वेअर मिटर मेळटा. तातूंत वाट येता, उदीक येता, लायट येता. कळ्ळें हय. सो हे तुमी डिक्लेरेशन पयलीं घेवपाक जाय की तुमी मुणकार म्हणून डायरेक्ट गेले आतां म्हाजें घर लागलेलें आसा आनी घरपट्टी म्हाजें अशें जायना. तुमकां तो प्रोसिजर करपाक. तेच्या उपरांत परचेस प्रोसिडींग येता. परचेस म्हणल्यार कितें एकदा डिक्लेरेशन घेतलें की तुमी मुणकार जाले त्या घराचे.
मामलेदाराक रिक्वेस्ट करता की हांव जाला म्हणटा म्हाका ती विकत दी, हांव वाठाराक पयशे दिवपाक रेडी आसा. मागीर मामलेदार ताका नोटीस दिता, तातूंतली थोडी इन्क्वायरी करता आनी तुमकां मिनिमम मॅक्सिमम 3 रुपया पर स्क्वेअर मिटर प्रमाणे तुमकां तो धालो दिता. 300 स्क्वेअर मिटर आसा जाल्यार 900 रुपया जाले. तुमची झाडां आसा तेजे पयशे दिवपाची गरज ना. झाडां वाडटाल्याचे आसा, वाडटाराक पयशे दिवपाक जाय. तो सादो प्रोसिजर जरी दिसलो तरी इम्प्लिमेंटेशन खूब डिफिकल्ट आसा आनी इम्प्लिमेंटेशना खातीर आमी तुमकां मदत करतले. तसोच मूळ कायदो आसा. मूळ कायदो म्हणजे कितें 1964 आनी तेच्या पयलीं एक वर्स पयलीं भाटकाराच्या परमिशनान भाटकारा म्हणल्यार एक एग्रीमेंट जो ओरल किंवा रिटन अजून पर्यंत खंयच्या बोर्डान प्रोड्यूस केलो गेलो ना. सो ओरलूच आसा. ओरल म्हटल्यार कितें, हो म्हाजो भाटकार आसा, हांव तेजी प्रॉपर्टी कसयता, म्हणजे भात आसूं, नाशणी आसूं, खाजी आसूं, माड आसूं, कितें आसूं, आनी वर्साचे ना ताका 1/6 वांटो हांव दिता. जे कितें उत्पन्न जाता तेजे 1/6 वांटो भाटकाराक दिता. ताका कोण म्हणटा रेंट. तर भाटकार कितें करताले, थोडे पावती दिताले आनी थोडे पावती दिनासले. सो हेच्या खातीर सुप्रीम कोर्टान आमच्या लेजिस्लेशनान कितें केलें 75 सालान की कसयता तेची जमीन म्हणून डिक्लेअर केलें. मागीर फंड दिवप बंद केलें. भाटकारी दिवंक पावना आनी कोणानी ताका दिवंक ना. मागीर सुप्रीम कोर्टान तो आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान इन्क्लूड केलो 1975 सालाचो अमेंडमेंट. तेच्या वरसून अशें म्हटलें वयता कसयता तो त्या जमिनीचो मालक, पूण अशें प्रॅक्टिकली जायना. ताका डिक्लेरेशन दिवंक जाय. सो डिक्लेरेशन प्रोसिजरान आमी तुमकां मदत करतले. तेच्या उपरांत परचेस प्रोसिडिंगान आमी तुमकां मदत करतले. टायम लिमीट ताका खूब वयता मामलेदारा खातीर. सो टायम लिमीट आमचे भाई रिक्वेस्ट करून स्पेशल मामलेदार अकाउंट मधून तुमच्यो केसी ताच्या फुडें पळयतले. आतां हातूंत जेणी कोणी केसी घालूंक ना पळय तेंच्यांनी रजिस्टर करा आमच्या ऑफिसांत. तेंच्यो केसी आमी घालतले. तेचो एक कितें डॉक्युमेंट जावं पडटलो पळय तेचो एक तुमकां स्लीप दिली वयतली. ते डॉक्युमेंट आमकां तुमी हाडून दिवपाचे. 50 वर्सां पयलींचो कायदो ह्या गोंयांत लागू जावंचो आसलो तो अजुनूय पर्यंत लागू जालो ना. म्हणून कितल्याशाच लोकांच्यो केसी अजून पेंडींग आसा. आमच्या जी भाई कडेन आमदार जाल्या उपरांत तुमचे सारके जायते लोक तेचे कडेन येतात की भाई आमचें घर अजुनूय नांवार जायना. आमची केस 20 वर्सां 25 वर्सां पेंडींग आसा. कितें तरी कर. जीत भाई स्वता मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळो की गरीब लोकांची घरां तांकां मेळोंक जाय, तेंच्यो जमनी तांकां मेळोंक जाय, तेचे खातीर आमी कितें तरी करुया. मुख्यमंत्र्यान जीत भाईक आश्वासन दिलें की आपूण स्पेशल मामलेदार पेडण्या नेमता आनी फास्ट कोर्टाची नियुक्ती करता जेणे करून ज्यो पावणे तीनची केशी पेंडींग आसात 30-40 वर्सां त्या केशींचो निगा लागतलो अशें आश्वासन खुद्द मुख्यमंत्र्यान दिलां. तरी सुद्दां भाई ओगी रावूंक ना. आमी गांवांनी वचून सभा घेता. पयर पुण्यान व्हडली तालुका लेवल मिटींग जाली. तालुका लेवल जायत्या लोकांची जेतून एडवोकेट्स आसात, बरे लोक आसात. एक पॉवरफुल कमिटी आमी काडलेली आसा आनी जो पर्यंत स्पेशल मामलेदार येयना, जो पर्यंत फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना जायना आनी जो पर्यंत पेडण्यांतल्या लोकांच्यो केशी निकालात येयना तो पर्यंत आमी शांत बसोवचे ना.